दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शेसां सांगाता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान चमकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकल्ले दोग शेस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटींग उलो आनी ते आपल्या फाटल्यान वेताले तें पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारूंक लागलो. रब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताचे सांगाता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. तवळ सांजेचे सुमार 4 वरां जाल्लीं. आतां सुमार 5 वरां जाल्लीं म्हण येत. 5 12 मिनटां आसात सुमार. पूण कितेंय जावन जशें ह्या सुवार्थेन जुवान बरयलां भावानो आनी भयणीनो, सुमार वर्सां उपरांत, सुमार 60-70 वर्सां उपरांत जुवांव वांजेल तसो बरयता आसतना त्या दिसा, खंयच्या दिसा, 60 वर्सां आदीं, 70 वर्सां आदीं जेजू तांकां केदाळ मेळिल्लो. जेजू तांकां केदाळ आपयल्ले आनी ते गेल्ले. तवळची वरां समेत उडास दवरता. तेदळ वॉचां नातलीं, मोबायल फोन नातले, रिमांयडर घालूंक नातले. तरी तो एक अनुभव कितलो गूंड की ती वेळ घडी खंयची म्हणलें जुवांव इतलें बरें करून उगडासान दवरलां. तवळ संजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जेजून तांकां विचारलें सवाल. पयलें सवाल जुवांवन बरयल्ल्या वांजेलांत जेजूची पयलीं उतरां. हांगासर जेजू उलोवंक सुरू करता ताणें बरयल्ल्या वांजेलांत. आनी जेजूची पयलीं उतरां, वॉट डू यू सीक? तुमी कितें सोदतात? वॉट डू यू सीक? तुमी कितें सोदतात? उडास आसूं दी. उत्पत्ती ग्रंथान सयत देवान मनशाक आपोवन उलो करून उलयली पयलीं उतरां एक सवाल. हांगासर एक सवाल, वॉट डू यू सीक? तुमी कितें सोदतात? उत्पत्ती ग्रंथान देवान मनशा कडेन उलयली पयलीं उतरांय सवाला रुपार. खंयचें तें सवाल? खंयचें तें सवाल? आदाव, तूं खंय आसाय? वेर आर यू? आनी हांगा वॉट डू यू सीक? तूं खंय आसाय उत्पत्ती ग्रंथान. आनी जुवांवन बरयल्ल्या वांजेलांत तुमी कितें सोदतात? दोनी कडेन सवालां आनी सदांच अर्थ तोच. तूं खंय आसाय? तुमी खंय आसात? तुमी खंय आसात? हांगा आसात गी? इल्ल्या वेळार सांगता तुमी आसात गी नात गे म्हणून. आनी इल्लेशे वेळार इल्लो टायम म्हाका दिया. दुसरें, तुमी कितें सोदतात? सोदचें जालें म्हज्या कांय भायर पडोवना म्हणटात गे. सोदचें जालें म्हज्या कांय भायर पडोवना म्हणटात गे. ताका जाप आसा, इल्लें रावा. तुमी कितें सोदतात? भावा आनी भयणी, वॉट डू यू सीक? तूं कितें सोदून आसाय? सोमी तुका मेळ्ळा येदोळ? जेजू तुका मेळ्ळा गे? मेळ्ळा जाल्यार कित्याक परतून खंतार म्हणटाय सोदून तुका आयलो सोम्या म्हणून? खरेपणी जेजू तुका मेळ्ळा? तुजी आनी जेजूची मेलागत जाल्या? जेजू तुका भेटला? हॅव यू मेट जीसस? वॉट डू यू सीक? तूं कितें सोदून आसाय? कितें तुमी सोदतात? आनी जेजून काय म्हळें? उपरांत तांणी म्हळें, मेस्त्री तूं खंय रावताय? आनी त्या सवालाक जेजू दिली जाप, येया आनी पळया. कम अँड सी. तर तूं जेजूक, देवाक कश्टांत, अनकारांत, अवघडांत, तुज्या एकांतपणांत जर तर उलो म्हणटाय, देवा तूं खंय आसाय? जेजू तूं खंय आसाय? इतल्या कश्टांत आसतना, इतल्या गरजेंत आसतना, असलो अवघड, असली
अनाहूत घडता म्हज्या जिवितांत घडटा आसतना तूं खंय आसलोय, खंय आसाय सोम्या, म्हाका कित्याक सांडलाय. ताणें दिवची जाप तेच, ये आनी पळय, कम अँड सी. म्हजे संगेर राव, म्हजो अनुभव कर. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. मौन जा, समजून घे हांव देव जावन आसा. अपूर्वाचे कथा ते किर्तनकाराचे उतरां ती, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. क्वायट जा, मौन जा आनी समजून घे हांव देव. तूं बोब भरताय, तूं व्हडल्या तळ्यान विसारताय खंय आसा म्हणून, त्याच तळ्यान हांवें जाप दिचें म्हणून ना. तूं बोब मारताय तुका हांव दिसना आनी तूं चिंताय हांव आयकना म्हणून, देखून तूं बोब मारताय. पूण हांव देव उडास तर, हांव देव. तुवें व्हडल्यान उलो मारल्या वेळार तुजो पूत, तुजी धूव, तुजी भुरगीं, तुजो पती, तुजी पतीन व्हडल्यान जाप दिता, ओ आपयले म्हणटात वैगी. पूण देवाक तशें उलो केल्यार तुवें, देव तशें जाप दिता? म्हाका आयकोनच्या रितीन खाणां ह्या खाणां ह्या खंयच्या रितीन देव जाप दिता गे ना. पूण देखून देव म्हणटा, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. मौन जा, समजून घे, ध्यानात्मक जा. मागण्या तुज्या कुडांतल्या कुडाक भितरल्या भितर वच आनी समजून घे हांव तुजे भितरच आसा. म्हाका तुवें त्या देवाकडल्यान बोमाची गरज ना, तुजे भितरच आसा. समजून घे हांव थंयसर आसा म्हणून. हांवें उलयल्यार समजता गे? ओके न्ही? म्हणजे सांगात आसा न्हू तुमी? फॉलो करतात मू? ओके मू? ओके. कांय समजना जाल्यार हात वयर घाला आनी पदां समजूंक ना परतून सांगशात गे विचारेर. ओके. तर येया आनी पळया. देखून जुवांच्या ह्या वांजलांत जेजून उलयल्लीं पयलीं उतरां तींच अपूर्बायची, तुमी कितें सोदतात, आनी दुसरीं उतरां, येया आनी पळया. देखून मुखाच्या भावा आनी भयणी, तूं कितें सोदून आसाय? त्या दीस शेसांनी सोदलें आनी विचारलें तूं खंय रावताय म्हूण. तूं कितें सोदून आसाय? वॉट डू यू सीक? वॉट आर यू सर्चींग? वॉट आर यू लुकींग फॉर? कितें सोदून आसाय? तुमी कितें सोदतात जिवितांत? काल परत सोदूंक जाय तुमकां. काल सोदतात, भायर पडल्यो वस्तू सोदतात, ती गजाल आसूं दी. दुसरें, तुमच्या आत्मीक जिवितांत कितें सोदतात? समाधान, व्हेरी गूड. मोग, व्हेरी गूड. संतोष, एक्सलंट. आनी कितें सोदतात? विश्वास, व्हेरी गूड. बरोवचो जाय आमकां. बरोवशाची यात्रेका, पिलग्रिम्स ऑफ होप, जुबलेवाच्या वरास, बरोवचो, हे सक्कड आमी सोदता न्ही गे? वय. दुसरें कांय सुदिनात गे? दुसरें कांय सुदिनात गे? सोदतात गे ना? धुवेक सैरीक, पुताक सैरीक, काम, बरो सांबाळ, बरें घराणें, बरी गाडी, आनी तें आनी हें आनी तें हें कितलें पुरो सोदतात. भावा आनी भयणी, मस्त पटी आमचे प्रॉब्लेम हें, आमचो समस्या हो खंयचो? 1000 संगती विचारच्यो, 1000 संगती विचारच्यो. हांवें म्हळें आतां, पुताक सैरीक, धुवेक सैरीक, पुताक काम, धुवेक काम, गोवाक बरो सांबाळ, तें घर, ही गाडी, तें थोड्योश्यो संगती आमच्या आनी देवा मुखार मागण्याची येदी व्हडली रास. कितल्यो गरजो नोवेनाच्या वेळार पळया, पुरा विनवण्यो, इरादे बरोवंक घालता न्ही गी? न्ही, तुमी बरोवचें कंटिन्यू करा, रावय नाकात. पूण हांवें तुमकां एक चिंतूंक एक अवकाश करून दिता. कितें सोदतात तुमी? कितल्यो गरजो आमचे ते आसात, वय गे न्ही? तें सत वय गे न्ही? आनी रेतीरेक येताना सुमेत हांवें रेतीर केली आनी म्हाका तें मेळ्ळें, हांवें रेतीर केली आनी हांव बरी जालें. हें आमच्या मोतीर आसता गे ना? खंडीत आसता. कांय तरी जायचें म्हणलें मोतीर आसता. रेतीर वेळार आमकां गरजो जायत्यो आसात आनी तें सूख न्ही, कुडीक गरजो आसात, आत्मीक गरजो आसात, आनी त्या देखून गरजो विचारल्यान कांय सूख ना मुखाच्या भावा आनी भयणी. पूण हांगासर हांवें म्हणचें,
तूं कितें सोदून आसा म्हणटा आसतना हाका एक जाप वांजेराच्या उतरांनी दिवचे तर माथेवान बरयल्ल्या सुवातेंत 6 अध्याय तातूंत 30 आनी 3 33 वळ मॅथ्यू 6:33 आनी थंयसर कितें बरयलां सोदा तुमी पयलें देवाचें राज. सत्य सांगाचें म्हाका आतां तुमी सत्य सांगाचें कोणें पुरा आज म्हूण आसतर देवाचें राज सोदलां आतां वयर गेला कोणें पुरा देवाचें राज सोदलां. हाऊ मेनी ऑफ युअर सर्च फॉर द किंगडम ऑफ गॉड देवाचें राज सोदलां म्हूण सांगता आसतना तुमी कालें विचारलें सांगेत की कोणाक सांगू गो जाता की हेरांक बोगसून शांत व्हेरी गूड एक्सलंट मोगांत हेरांचो मोग नाका समजून घेवंक पातकांचे बोगसाणें व्हेरी गूड ह्यो संगती तातूंत आसा पूण आसात सोदा तुमी पयलें देवाचें राज. आतां हेरांनी हात वयर घालूं ना न्ही गे हात वयर घालूं ना पूण हात वयर घालून तुमी आनी हांव हर एक फावटी आमच्या बापा मागणें म्हणटना कालें म्हणटा आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तर सोदलां घेना देवाचें राज. देवाचें राज सोदलां घेना सोदलां पूण कळीत ना उडास ना समजून घेवंकूच ना सदां न्ही हर एका मागण्यांत दिसाक एक फावटी म्हणी हर एक लोक क्रिस्तांव दिसाक एक फावटी म्हणी कितें म्हळ्यार 70,000 खंयचेय मागणें म्हणया म्हणटा आसतना मोतीचें मागणें खंयचें येना तर तोंडपाशें मागणें आमी म्हणचें खंयचें आमच्या बापा आनी तातूंत तीच आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं आनी तशेंच तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशें समजून जावं देवाची खुशी देवाचें राज सदां दोनांकी एकच अर्थ हर एकली आमी सोदता हर एकली सोदता देखून सोदूं ना म्हणूं नाकात तुमी सगळ्यांनी देवाचें राज एका वा आनी एका रितीन सोदलां पूण तें कितें म्हळ्यार समजूंक ना समजणी बरी येवंक ना वा ताचे विशयांत आमी चड एटेंटीव एकाग्रत जावंक ना कळना देखून आमकां तक्षण जाप येवना वडना. सोदा तुमी पयलें देवाचें राज युअर किंगडम कम युअर वील बी डन. भावा आनी भयणी देवाचें राज सोदल्यार मागीर खंयच्यान दिसाची गरज ना. देखून हांवें म्हळें म्हजें आनी म्हज्या देवाच्या मदें गरजांचो येदोडलो पर्वतच आसा देव गरजांचेर रासच आसा म्हाका कांय दिसना म्हाका म्हज्यो गरजो मात दिसतात मागीर देवाचें राज खंय दिसचें. स्वता तुमी देवाचें राज म्हणटा आसतना कशें दिसता देवाचें राज येद व्हडल्या गरजांचो पर्वत म्हजे आनी देवा मुखार उबो जालो जाल्यार हर एक फुडें मागण्या म्हाका तें दी म्हाका ती एक न्ही बी स्टील एंड नो दॅट आय एम गॉड. तिके मौन जा तुवें मागलें पुरो तुज्यो विनवण्यो पुरो तुजे इरादे पुरो 1-2 मिनटां वगेत बसताय कित्या मुखार आनी समजून घेशी की म्हजी खुशी तुका कितें म्हणून तुवें तितलें समजल्यार पुरो तुका पुरो मेळटा मागीर तुवें येसाचेंत गरज ना. देखून तुमकां एक शॉक थेरपी आतां हांव दितां. हांवें सांगलें तुमी सारकें समजतात जाल्यार आनी मुखार तुमी म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हाका तशें कर अशें कर म्हाका थंय व्हर हांगा व्हर तुवें म्हणचीच गरज ना बिलकुल नाका. देखून हांवें म्हणचें स्टॉप आस्किंग or stop saying prayers but start praying. मागणी करची म्हाका तें दी म्हणचें म्हाका हें दी म्हणचें तें तुमी बंद करयत खरेपणी मागोवंक सुरू केलें जाल्यार कित्याक देवान म्हळें आमी आनी मुखार तुमी येद सर माउंट गॅरेजीन आनी माउंट जेरुसलेम थंयसर तुमी मागणें करताल्यात पूण आनी मुखार हर एकलो आत्म्यान आनी स्पिरितान मागणें करतलो. जुवान बरयल्या वांजेरांत ती उतरां यू वील प्रे इन स्पिरीट एंड इन ट्रूथ सातान आनी आत्म्यान आनी तुमी मागणें करतल्यात. देखून भावा आनी भयणी सोदा पयलें देवाचें राज. आतां वडोवतना म्हणटा हांव आनी तुमी चिंतूंक पुरो पाद्रे कालें म्हणटा देवाचें राज ताका तो समजता गे तो कालें म्हणटा म्हणून तें सवाल हांव तुमकां विचारतां. देवाचें राज म्हळ्यार कालें देवाचें राज जेजून सुरू करता आसतना ताणें म्हणलें उतरां खंयचीं मार्कान बरयल्या वांजेलांत 1 अध्याय 15वी वळ सकट म्हजे बायबलांतले आतां शब्द काडचे पुरा सुरूच्या अध्यायांनी आसात पळय. आनी जेजून ताचें मिसांव सुरू करतना ताणें म्हळें वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. द टायम इज एट हँड
द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. रिपेंट अँड बिलीव इन द गॉस्पल, बिलीव इन द गुड न्यूज. बोरी खबर सत्मना म्हणालो. ह्या उतरांद्वारे जेजून सर्गेचे राज स्थापीत केलें. हांव ह्या विशयांत कित्याक उलयता म्हणून सांगल्यार आमकां जेजून शिकयलें एकच एक मागणें. खंयचें मागणें? आमच्या बापा. आनी ताणें सांगलां तुजें राज येव म्हणून मागा म्हणून. तर जेजून आमकां ताच्या राजा खातीर, ताच्या राजाच्या येण्या खातीर मागोवंक जर आमकां शिकयलां तर तें राज म्हळ्यार कालें. तें हांव चिंता आमकां समजूंक ना. नंतर आमी विचारल्या सवाल तुमकां जाप सट्ट कर मेळटी आसतली. वय आमी देवाचें राज सोदून आसा म्हणून. बाबा आनी भयणी, जायते पडेन अशें जाता मस्त मागणी आमी म्हणटा पूण त्या मागण्याचो अर्थच आमकां समजना. आनी थोड्या मागण्याचो अर्थ समजल्यार मागीर त्या मागण्या म्हणूंकूच आमकां देर पावचें ना. कितें म्हळ्यार आतां इंग्लिशान एक कांतार आसा, मेल्ट मी, मोल्ड मी, fill me, use me. म्हाका कडय, म्हाका हादा कर, म्हाका तुंतू गळशी. तुमकां कडोवंक उज्यान घालून कडो तुमी सोडटा की कोणा म्हणे? तुमकां गळसूंक तुमकां जाय जाल्यार बरी आनीक करूं दी, आनीक करूं दी म्हणून तुमी सोडूंक सोडटात गे? बिलकुल ना. पूण देवाच्या आत्म्या कडेन आमी तें मागता जाणा तुमी. म्हाका तशें, म्हाका तुका जाय जाल्यार बरी तूं चलय, म्हाका सगळें कडोवन सोड, म्हाका मेल्ट करून सोड. गोड किरयले बरी, साकर किरयले बरी, म्हाका किरोवन सोड. पळय आमी म्हणच्या कांतारांक मागण्या कितलो गूढ अर्थ आसा. त्या देखून हांगासर वेळ भरती जालो, देवाच्या राज लागीं पावलें. तुमी देवाचें राज सुद्दां ह्या उतरांद्वारे जेजून सर्गेचें राज स्थापीत केलें. तर म्हजे सवाल परतून हांवें जाप आनी कितें दिवूं ना. देवाचें राज म्हळ्यार कितें? देवाचें राज म्हळ्यार कितें? थोड्यांनी तुमी सांगलें, थोड्या संगती तुमी सांगल्यो संतोशान जियोचें, बरोवशान जियोचें, आत्मीकपणान कुर्पेन जियोचें, भारी बरें. देवाचें राज, देव म्हजो मोग करता. म्हजो मोग कसो देव म्हजे सोबेंत आसा म्हूण भोगचें आसा पळय, अनभोगचें आसा पळय, तेंच देवाचें राज. देखून हांवें म्हळें देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हण तुमी समजलें जाल्यार मागीर म्हाका तें दी हें दी म्हणून बिलकूल सांगनात. तुमकां दाखलो दिता. तुमी एक सूर्य आसता दर्यापटी, कुंडी ना आतां घरा, उपगोवण जाता, बेदिसता, बेजार जाता, रडोंक येता. अशें एक प्रमाण तुमकां काल बघता कोण पुणे घरा आसले जाल्यार, कोण म्हणे म्हजें सांगता जियोंक आसलें जाल्यार, कोण पुणे म्हाका उलोवंक म्हजें सांगता जियोवचें आसलें जाल्यार, असले चिंता येतात गे? खंडीत येतात. मनीस जाल्यार येतातच. मनीस एक कुद्रो न्हय. नो मॅन इज एन आयलँड. आमी एक द्वीप, कुद्रो न्हय. आमी सामाजीक व्यक्ती. आमकां हेरान जाय, हेरान सांगता बसून जियोंक जाय, ही आमची आशा. पूण ह्या एक स्वरूपपणांती आनी एकलो व्यक्ती, आनी एक मनीस, आनी एक दादलो वा स्त्री वा कोणी घरांत ना तरी म्हजो देव म्हजे संगी आसा, तो म्हाका सांडून घालिना. हांव एक सुरो न्हय, एक सुरे न्हय, म्हाका सांगात दिवचो म्हजो जेजू आसा म्हणून तो अनुभव जर तर भितरल्या भितर तुका जाता, तुवें देवाचें रास अनुभव केलाय म्हणून ताचो अर्थ. समजलें गे? हांवें सांगलें समजलें गे? देवाचें रास म्हळ्यार कितें समजलें गे? इंग्लिशान म्हणटात द लवींग अँड सेविंग प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाच्या मोगाचें आनी हजारपणाचो अनुभव. म्हजो देव हांगा आसा, म्हजो देव म्हाका राखता, म्हजो देव म्हाका सांबाळटा. हांव एक सुरो न्हय, हांव एक सुरो न्हय म्हूण तो जावचो अनुभव पळय, तेंच देवाचें रास. तर म्हजो मोग कसो म्हजो जेजू, म्हजो मोग कसो म्हजो देव, त्री एक देव म्हाका सांडूंक घालिना. ताच्याच सारक्या स्वरुपाचो म्हाका रसला तर म्हाका सांडूंक घालिना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर हांव एक सुरो गे? म्हाका कांय परी उणें आसा गे? कांय तरी दुसरें सोदची गरज आसा गे? बिलकुल ना. देखून हें तुमकां हांव सांगूंक खुशी वता भावान भयणी, देव म्हजे संगी आसा. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. तितकें मौन जा. तुजे खंत बेजाराय, तुजें रडणें, तुजें विळाप हें सगळें पयस तर हांगा देव आसा. जाकोबान म्हणलें बरें, गॉड इज हियर अँड आय डीड नॉट नो.
देव हांगाच आसा. आनी म्हाका कळीत नातलें देवाचो अनुभव ताका जालो. हांव एक सुरू न्हय खंडीत म्हाका ताच्या सारक्या स्वरुपांत रचलो देव बिलकूल म्हाका सांडूंक घालिना म्हणलो अनुभव कोणा जाता पळय ताणें देवाचें राज साकलां आनी देवाच्या राजाचो अनुभव ताका जाला म्हणून असो अर्थ जालें. तर खरेपण कशें अनुभव घेवचें, हाऊ टू एक्सपिरियन्स द किंगडम ऑफ गॉड, इतलें हांवें सांगलें न्ही की देवाच्या राजा विशयान. तर अनुभव घेवचें कशें, देवा बापान ताचो मोग जेजू क्रिस्त थंय पवित्र त्या उदेशी आमच्या काळजान घाला म्हणटा सांग पावलो. देवा बापान ताच्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजान घाला. देखून परतून तीच उतरां, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. तेके मौन जा आनी समजून घे हांव देव. देव म्हजे थंय वस्ती करता. म्हाका रचलेलो पवित्र देव, त्रिएक देव, बाप, पूत आनी पवित्र म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या आत्म्यांत तो बिडार करता. हो अनुभव कर्ण ह्या मौनपणान देवाचो अनुभव तर म्हाका जाता, हांव देवाचें राज स्विकार करता. म्हणून एक घडी दोळे धांपया पळय, सक्राम एक घडी दोळे धांपया, खंयत मुक्ती करचें नाका. हांव इंग्लिशान तें कंतार गायता, तुमी तुमच्या मतीन आसा तें गावचें आनी त्रिएक देवाक अनुभव सांगू प्रयत्न करचें. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. मौन जा, ओगो जा, मौनपणांत हांव तुजो देव, तुका रचल्लो, तुका आकारलेलो, तुका विंचुल्लो, तुका पोसचो. हांव तुजो देव तुजे भितर आसा, तुजे थंय आसा. म्हजे हांव तूं ह्या संवसारांत आयिल्लोय, म्हजे थंय पाटी येतलोय. देखून तुजी गंध बजार आय, तुजें रडणें, तुजो विळाप हें सगळें पयस तर आनी समजून घे तुका रचलेलो देव तुका पोसता आनी सांबाळटा. केदींच तो तुका सांडचो ना. बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. मौन जा आनी समजून घे हांव तुजो देव जावन आसा. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. कोणाक ते आतां म्हणूंक येता सांगाता म्हणचें. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. दोळे उक्ते करया. कोणा पुरा इल्लो वेळ 1-2 मिनटां अशें तेके बरें मौन सांबाळन देवाचो अनुभव करून साध्य जाल्यार हातीवर घाला. व्हेरी गुड, गुड. इतले जाणां जाल्यार हांवें सांगच्यान कितें सत आसा म्हण जालें. एकल्याक जाल्यार व्हडणी, कोणा जायना जाल्यार व्हडणी, पूण सांगच्यान सत 100% सत आसा. कितले म्हज्या भितर हांव रिगता पळय, सगळे सायलेन्स कर, पुरा राटावडे पयस जावन कितले म्हजे आंतरीक रितीन कितले म्हजे भितर हांव रिगतां तितलो चड देवाचो अनुभव म्हाका जाता. ह्या केदींच विसरनाकात. आनी हाका इगर जायचें म्हणना, आराधनाच्या कोंप्यार जायचें म्हणना, पवित्र जाग्याची भेट जायचें म्हणना. तूं खंय आसाय थंय
तूं खंय येताय थंय तोवळ तोवळ दिसाच्या मदें एका मिनटाक अर्ध्या मिनटाक कालद्या मिनटाक इल्लें शांत जावन तिका वगेच रावन पुरा देगेत दवन म्हजो देव म्हाका सांबाळटा, म्हजो देव म्हजे सगळें आसा. इतलें चिंतप इतल्या दोन एका मिनटाक कालद्या मिनटाक आयल्यार भावा भयणी देवाचो अनुभव जोडूंक देवाच्या राजाची वळख जावंक साध्य जाता. देवाक अर्गा जावं देखून मुगाच्या भावन हांवें म्हणून कशें हो अनुभव सुचोवंक म्हण हांवें म्हळें देवान ताच्या मोगाचो आत्मो ताच्या पुता क्रिस्त मरेफार आमचे थंय घाला आनी ताका आमी आनी तुमी म्हळें न्ही विश्वासान मोगान समजुनेन कुर्पेन जिवंक प्रयत्न करतना देवाच्या राजाचो अनुभव जाता म्हळें तेंच तुमी दुसऱ्या उतरांनी शब्दांनी म्हळें आनी हांवें ह्या रितीन सांगलें देवाक जावं अर्गांव. देखून एका ल्हान भुरग्या बरी आमी अनुभव जाय की देवाच्या आत्मो आपले जेजू क्रिस्ता मुखान देवान आमच्या भितर गेला एका ल्हान भुरग्यां बरी ल्हान बाळशा पळया उस्क्यार दवरून आवय ताका पावनो दिता वा कांय दुसरें खाण लावचें आसा तोंडां दिवचें आसा ल्हान बाळशा कितल्या पुरब्यान भुरग्याक कांय तरी कंत आसा गे दुसरी ल्हान भुरग्याक कांय तरी कंत आसा गे भूक लागता उंगें केल्यार जालें आवय कळटा भुरग्याक भूक लागल्या म्हणून तक्षण दिता वय की न्ही. आत्मीक जिवितांत आमी इतलेंच उंगें केल्यार पुरो आमच्या काळजाच्या गुणायत हांव देवा म्हाका पाव की एक काळजाच्या गुणायंतली बॉब ती देवाक पावता. चड उतरां गजनांत त्या देखून एका ल्हान भुरग्यां भशेन आमी अनुभव घेवंक शिका जाय. भुरग्याक गोत आसा म्हाका भूक लागल्यार म्हजी मम्मी आसा म्हाका न्हावंक जाय जाल्यार मम्मी आसा हिंवूंक जाल्यार मम्मी आसा दग जाल्यार मम्मी आसा हर एक म्हजी मम्मी म्हाका दिता कांयच खंत भुरग्याक ना. तसलें धैर्य तसलो एक एश्युरन्स म्हणटा आमी तसलो एक दृढ विश्वास बरोसो म्हजो देव म्हाका सांडूंक घालिना म्हणलें जर तर मोतीन आसा हो अनुभव देवाच्या राजाचो म्हणून आमी सांगूंक जाता. आवयच्या हुस्क्यार आसल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला म्हणटा किर्तन 131. घरा गेल्यार मागीर उडासतना पळया उडासतोरा ह्या बायबल आसता तुमकां पान उक्तें करता वाचयेत किर्तन 131 131 एका आवयच्या हुस्क्यार आसच्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. भुरग्याक कांयच करना देखून तुजो आत्मो शांत जावं दी थंड जावं दी प्रशांत जावं दी म्हजो देव म्हजे सगळें आसा म्हणून जावं दी. हेंच ध्यान करूंक आमकां अवकाश आनी देवाचें राज अनुभव करूंक आमकां एक अवकाश म्हणून हांव सांगचें. देखून मुखाच्या भावा आनी भयणी सगळें जिवीत भर जिणीभर थोड्योश्यो संगती करन इतली मागणी इतली मिसां इतल्यो रेतिरो इतले कुमगार पुरा सक्रामेंत सक्कड करन सक्कड सेवन देवाचो अनुभव जर तर तुका जावना पुरा व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सुर्याच्या पोंद आसलें पुरा व्यर्थ म्हणटा उपदेशाच्या पुस्तकांत ताणें सुरू करचें वेन वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज ऑल इज वॅनिटी व्यर्थच व्यर्थ पुरा व्यर्थ पुरा रेतिऱ्यो पुरा मिसां पुरा शर्मा पुरा तुमकां पुरा व्यर्थ जर तुका देवाच्या मोगाचो अनुभव जावंक ना. देखून हांवें म्हळें देवाचें राज म्हळ्यार ताचो मोग सांगचें ताचें 1000 फावट सांगचें म्हजो देव म्हजो मोग करता म्हजो देव म्हजे बगलेकच आसा म्हजे भितरच आसा म्हाका सांडून घालिना. हो अनुभव जर तर आमकां जायना आमी कितल्यो रेतिऱ्यो केल्यार कितले मागणें केल्यार कितले थेस म्हळ्यार कितले कडेन धांवल्यार व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ. देखून एका ल्हान भुरग्यां भशेन विदाउट द एक्सपिरियन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड यू आर ए किंग विदाउट द किंगडम म्हळ्यार राय म्हळ्यार प्रांत एक राज्यभार एक आस्थान व्हडली आस्त बोदक हे सकट जाय एक ताचें पॅलेस आरामाने सकट जाय. हांव मैसूर आसा थंय मैसूर पॅलेस आसा कोणे बरो पळयला मैसूर पॅलेस पळय सुमार जाणांनी पळयला. आतां मैसूरांत राय आसा म्हणलें आनी रायाक जर तर आस्थान पॅलेस नातलें जाल्यार तुमी पळोवंक येतात थंय बिलकूल पळोवंक येतात ना. तशेंच भावा आनी भयणी
जर तर आमकां देवाच्या मोगाचो अनुभव जावंक ना तर आमी राज्यभार वा कांयच आस्त बरें कांयच नातलें तुंडुराय तेन्ना आसलें हांगा लक्षलें बरें करून ती बरें करून आतां इशन जालें न्ही आमी ते इशन आयल्या आतां तशें जालें हो तेणें बरें करून थंय हांगा पुरो आदी पुरो राय आसले आनी आमच्या गांवांत राय आसले धाकटे राय तुंडुराय म्हणटा तांकां आमी सगळें आमकां राय आनी राणयो जावंक देवान आपयला सान पेद्रू ताच्या पत्र म्हणटा तुमी रायाळ परसा ह्या जागी लोक विंचून काडलेले परसा म्हणजे सगळ्यांक तुमकां दादल्यांक राय जावंक आनी स्त्रियांक राणयो जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां पूण देवाचो अनुभव जायनातलीं क्रिस्तांवां कांयच राज्यभार आसतानातले राय आनी राणयो हे तुंडुराय न्ही पोट्टुराय पोट्टू म्हणटात तुमी हांगासर कुंदापूरच्या कोंकणीन पोट्टुराय पोट्टू म्हणटात मग पोट्टू म्हणटात गे म्हणटात कांयच ना ते युजलेस वेकेंट वॅक्यूम कांयच नातलें अळसांदो सांगू वाडटा तुमी अळसांदो भितर कांय गुल्या ना जाल्यार काय म्हणटा ताका हें काय ना पोट्टू आनी कय्या नांव दुबय तावन गल्फातान येताना पिस्ताच्यो हाडटात ते पिस्ताच्यो ते उक्तें करतना भितर कय्या ना जाल्यार पोट्टू खुबे दिसतात न्ही वचून खुबे दिसतना भितर मांस ना जाल्यार पोट्टू जायत्यो पुटी आमी पोट्टू आमी सगळां ओट्टू पोट्टू आमी सगळां सांगात ओट्टू पोट्टू आमी मांस आसले बोंडू आसले मोय आसले बरे क्रिस्तांव आमी जावंक जाय नंतर वी वील बी किंग्स अँड क्वीन्स विदाउट द एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड देखून देवाचो अनुभव असले राय आनी जावंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां देवाच्या मोगाचो अनुभव ना जाल्यार तूं कांयच राज्य बनतल्या राया बरी राणये बरी आतां तुमकां एक सवाल हांवें व्हडलो तुमकां सांगलें तुमी हांगा आसात गे विचारलें तुमकां आनी तुमी काल म्हणलें आसा म्हणून ओके एक घडी कोण सांगात बसताले पळय चिमटो काडा पळय एका म्हाका चिमटो काडा कशें जाय तशें काडा म्हाका घडटा गे काडलो गे कोणा परत दुखला तर घाल पळय ही बरी हुशार आसा थंय फ्रेंडशिपांची हळू आप पडला मात्र सोमा काडा चिमटो कोणा परत दुखला तर गेला पळय कोण दुखोना करेक्ट कोण तुमकां दुखोना न्ही सांगता राव उगडपण ग्रंथ अध्याय 3 रेवलेशन्स 3:1 तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय परतून वाचता तूं नांवा पुरतो जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय कोणा परत दुखोवना कोणाक परत दुखोवना तुमी मेल्यात काल म्हणटा फादर न्ही वय घरा वचून टेस्ट करचें बरें रेती जाल्या पर्यंत घरा येच्या पयलें तुमच्या डॉक्टराक मेळोन वसात टेस्ट करा हार्ट बीट पल्स रेट ऑक्सिजन रेट पुरा टेस्ट करचें बरें वा तडे तशें जायना जावं देव तशें निर्मिना पूण तुमकां समजोवचे खातीर सांगचें तडे फुडें आनी एकलें आपडलें कळना जाल्यार ताका कली पिडा म्हणटात आरेची आनी एक ताचे वरवीं बारीक मारेक पिडा आसा आनी एक खोडाची पिडा हें कोणाक येवची ना येना ती पूण म्हळ्यार खोडाची पिडा कोणाक आसा पळय तांकां आनी एकलें आपडल्यार कळना ना खंय आतां तुमी कांय भिवची गरज ना तर बरो काय तुमकां कांय जावं ना पूण हांवें म्हणचें चिमटो काडलो सुमार तुमकां दुखोवना जाल्यार एक ताणें सुमार चिमटो काडूंकच ना वा काडलो तुमकां लागोना जाल्यार तूं ना वापरतो मात्र जिवो आसाय यू आर एलायव ओन्ली फॉर नेम्स सेक एक्चुअली यू आर डेड तूं ना वापरतो मात जिवो आसाय तूं निजाय की मेलाय सत बाबा भयणी व्हेरी ऑफन वी एक्झिस्ट बट डोंट लिव्ह आमी अस्तित्वांत आसां अस्मितायेंत आसां अस्मिता म्हणून पिक्चर आयिल्लें रे एक्झिस्टन्स अस्मिताय मात्र जीवना आतां मायक आसा हांव आसा हे दोनांयचो अर्थ एकतगी व्यत्यास आसा कोलो व्यत्यास मायक खाली आसा हांव जिवो आसा मायकी तटे मोरता बॅटरी घालता मद्यांत मोरता
जावं म्हजी बॅटरी ऑफ जाल्यार आमी व्हरता पूण मायक आसा पूण हांव जिवो आसा फातर आसा रूख आसा दोनांक व्यत्यास आसा गी फातरान जीव ना रुखान जीव आसा चेर आसा हांव आसा चेर आसा ताका कांय जायचें म्हणना हांव आसा म्हाका कांय खावंक जाय जियोंक जाय विशेव जाय पुरो जाय कित्याक हांव जिवो आसा पूण जायते फावटी आमी त्या कदला बरी ह्या मायका बरी त्या पात्रा बरी आसांव मात्र जीव आसांव गी ಗೊತ್ತುನಾ सोमा चिमटा काडचे त्या मात काडटा तशें आयलें जाल्यार जीव आसा बरें जालें कोण गेलो आसलो खंय ताका केदाळ्याच संवय बऱ्या न्हिदेंत आसल्याक मनशाक वचून उठोवचें न्हीद लाय गे न्हिदल्या मनशाक बरें केन्ना बरें न्हिदेंत आसल्या मनशाक उठोवचें न्हीद लाय गे न्हीद आर वी लिव्हिंग ऑर जस्ट एक्झिस्टिंग आमी निजाकी जियेता गे या फकत आमचे तें आमी खाली अस्तित्व आसांव आसांव नांव वापरतो मात्र जिवो आसाय पूण निजाकी तूं मेलाय आत्मीक जिवितांत नांव वापरतो मात्र क्रिस्तांव गे या निजाकी तुजें तें क्रिस्ती जिवीत जिवें आसा तूं निजाकी क्रिस्तांव गे म्हणटात तुमकां पाळटी उडके आनी काले हे ताका काल्यानी एक शब्द आसा इंग्लिशीन शब्द म्हाका आतां येना तो आदल्या फातोर आनी परा स्टडी करचें आसता पळय ओल्ड पळय थोड्या फातरांत समेत जीव आसता खंय थोडे म्हणटात फातोर वाडटा म्हणून 5 व्हडली वाडटा आयका तुमी मलगड्यांनी व्हडली 5 व्हडलो फातोर आसल्यार तो वाडटा म्हणून थोडे फावटी आदी मागातावन आसले रूख व्हडले रूख थंय खंय तरी पडोवन ताका न्हंयत माती उदक ओट्टूक जावन माती आनी पुरा रूख ओट्टू जावन तो रूखूच एक फातर जावन बदलचें आसता थोडे फुडें तें काल 100-200 वर्सांनी जायना सुमार हजारां वर्सांचे आदी तावन तशें आसलें जावचें साध्य आसा फातरांनी सुमेत थोडे फुडें जीव आसता तर 5 सुमेत वाडटा तर तुवें आनी हांवें कितलें वाडोवंक आसा न्हय गे वय की न्ही आमी कितलें वाडोवंक आसा पळय ताचे शिरो आसात वेन्स आसात जीवकोश सेल्स आसात आमी कितलें वाडोवंक आसा कितलो जीव म्हणजे ते भितर तो उमाळून भायर येवंक जाय कितलो हुरूप आसूंक जाय एक फावटी म्हळें एका बेंजामीन फ्रँकलिन ह्या लोकांची मुस्कारां पळयल्यार जेजू जिवंत जाला म्हणून कळंक उत्त कळना म्हणून ह्या लोकांची तोंडां पळयल्यार ह्या मनशांच्या जिवितांत बरोच वचना आमी परवशाची यात्रिकां पिलग्रिम्स ऑफ होप म्हणचे मात्र पूण बरोवचो ना पुरा चप्पे पुरा ओट्टू पोट्टू म्हळ्यार हांवें तशें जाता ओट्टूक पोट्टू आमी तशें जावन नजो देखून मार्क 8:36 मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जडलोच म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो मेल्या उपरांत कालें जाता आमकां कालें जाता मेल्या उपरांत ಗೊತ್ತುನಾ ಕೊಂಡೆ ಮೋರ ನನಗೆ ಕೊಂಡೆ ಮೋರ देव आमकां ಗೊತ್ತುನಾ कालें जाता म्हणून पूण आमी कितें समजोवप येता कुडे कालें करतात आमच्या मातये पळयता पुरतात न्हय गे वय मागीर कालें कांय म्हण सर्गाक येता गे काही वचना गे ओत्मो सर्गाक येता न्हय गे देवाक जावं अर्गां प्रेज द लॉर्ड खंडीत वय मू मेल्या उपरांत कूड सगळी नास जावन किड्यांक खाण जाता धन्य पंता ओत्मो मात्र देवा थंयच्यान जडतेक उबो जाता पूण जल्मल्ल्या घडये तावन ह्या आमी आवयच्या गर्भांत आसतनाच त्या घडये तावन निमाणे स्वास म्हणसर आमी करसूचो वेळ पयशे आमचे सगत हें सगळ खंयच्या खातीर काल्या खातीर करचें हांव आमच्या खातीर आमचें तें कालें बरो आसा कूड आसा आत्मो आसा तर आमी मोर जल्मल्ल्या घडये तावन निमाणे स्वास बरें मोरता म्हणसर आमी करसूचो वेळ आमी करसूचे पयशे
आमी करसूंचे सकत आमी करसूं हे सक्कड खंयच्या खातीर सांगा पळया आ कुडी खातीर 99% 99% 99% आमी करसूंचे कुडी खातीर खाण जेवण नेसाण भांगार सिंगार खाम तें हें पुरा 99% उरल्यार म्हाका गोत्तो ना 1% आमच्या आत्म्या खातीर आनी 99% करसले आखेर येचें काय मातये पोंदा किडींक वखद जावन किडींक खाण जावन हाचे विशयान केदार कितलां तुवें हॅव यू एवर थॉट ऑफ इट हाचे विशयान कितलां की तुमी 99% 99% पयशे वेळ सकत हें पुरा म्हजें त्राण सक्कड हांवें करसूंचें म्हज्या कुडी खातीर आनी तें निमाणें फोंडा भितर उरसो आत्मो तर म्हज्या आत्म्या खातीर कितलो वेळ हांव करशेतां आयच्या सगळ्या रेतरेच्या विशयांत तुमकां विसर पडल्यार वडना हें एक मोतीन आसूं दिसाक म्हज्या 26 वरांनी निमाणें उर्सच्या त्या आत्म्या खातीर 11 मनीस हांव मेल्यारय जिवासच्या आत्म्या खातीर म्हजें त्राण म्हजें सकत म्हजो वेळ म्हजे पयशे हाचे विशयान आनी कांय हांवें सांगची गरज आसा हें तुमी मात न्ही तुमकां हांव सुखीदार करिना हांव कांय भाग्यवंत या सांत म्हणून न्ही आमी सगळ्यां त्या सतारवाचेर आसा एकाच दोणीचेर बोटीचेर आसा आमी आमचें प्रॉब्लेम तें तसो आमचो व्हडलो समस्या जें कितें नाश जावन येता ताका जायतो वेळ सगळें जिवीतच करता हांव पूण 11 म्हणसर उरच्याक आमी कसो वेळ भोव सुगुणो देखून जेजून म्हळें सोदां तुमी देवाचें रास सोदां देवाचें रास जें कितें बाळटा 11 म्हणसर कितें उरता तें जावन आसा देवाचें रास आनी त्या खातीर तुमी तुमचे सकत तुमचो वेळ करसूंक जाय आनी सासणां बाळच्या तसल्या संगतींक आमी सोदां तुमी देवाचें रास आनी उरलें सक्कड तुमचें जातलें म्हळ्यार जेजून त्या खातीर देखून म्हज्या भावनो आनी भयणीनो व्हडलीं कामां कर व्हडलीं योजना कर व्हडलें मस्त दान कर न्ही दान करचें बरें बरीं कामां करचीं बरें समाज सेवा बरी इगर्जे सेवा बरी सक्कड बरें पूण म्हजो आत्मो जर तर हांवें होगडायलो म्हजो आत्मो देवा लागीं वचोंक जर म्हाका साथ जावना तर कितें फायदो न्ही गे देखून उडास आसूं दी म्हज्या आत्म्या खातीर म्हजो वेळ कितलें जुबल्याचें वर आसें तुमी आनी हांव भागी तुमकां आनी आमकां जायत्या जाणांक तुका मेळून हांव कळना 2000 पयलीं जल्मूंक नाय मागीर जल्मले वय वय पूण तरी मिलेनियम आमी आमकां 2000 वर्सांचो जुबल्यो मेळ्ळो 2025 वर्सांचो जुबल्यो मेळ्ळो आनी थोड्यांक 1975 ते जालो करूं ना कोण ना केल्लो गे 1964 एवकरिस्ते काँग्रेस केल्लें वातिकन सभा जाता आसतना मुंबय पापसभा इल्लो एवकरिस्ते काँग्रेस सरलो भारतान सयत 2000 वर्सांचो जुबल्यो महाजुबल्यो केल्लो कोणें बरो भाग घेतलो कोडयाळ नेहरू मैदानाचेर व्हडली रॅली केल्ली व्हेरी गूड म्हाका एवढाच आसा सभा जाणा त्याने वारड्या माट्टार आनी पुरो आसतलो 25 वर्सां आदीं आतां हो 25 हांवें परतून आनी 25 वर्सां परतून थोड्यांक आमकां म्हाकाय धैर्य आसा म्हणून ना तर व्हडना आमी केदाळे बरोवशाची जाय फाल्यां हांव जिवो आसा म्हणलें धैर्य आज आसा जायना आनी जिवंक जायना फाल्यां मरता तर रास घाल्यार आतां गेल्यार व्हडलें म्हणटा आमी ना हर एका घडी आमकां बरोवसो आसूंक जाय बरोवसो नासतना जिवंकूच जायना देखून आमी बरोवशाचे मनशां ह्या जुबल्याच्या वर्सां बरोवशाच्या वर्सां हे मनशां व्यक्ती आमी जावंक प्रयत्न करया देखून भावां आनी भयणो जायतीं बिरुदां जायतीं नांवां जायते कले ऑनर्स जायतीं मॅडलां पदकां डिग्र्यो मान सन्मान हे सक्कड मेळोनी देवाच्या मोगाचो जर म्हाका अनुभव जायना तर पुरो व्यर्थ निमाणें आयच्या दिसाची ही शिकवण आतां आगो करचे पयलें एक सवाल देवाच्या मोगाचो अनुभव म्हाका कितलो जाला एक सवाल दुसरें हांवें आतां तितके पयलें म्हणलें
सस्नाक बळचेत असल्या म्हज्या आत्म्याक हांव कितलो वेळ दितां आनी नासांवच्या कुडी कितलो वेळ दितां. दुसरें सवाल. आनी तिसरें उडास धरूंक जाय, हांवें कोणाक पुणी म्हज्या जिविताद्वारे आनी एकल्याक देवाचो अनुभव दिवंक, म्हजे तावन आनी एकल्याक जेजू लागीं येवंक, म्हजे तावन आनी एकल्याक मागण्या दिली उर्बा येवंक म्हजे तावन कोणाक पुणी साध्य जालां गे. म्हजे घरचे न्ही, आतां म्हज्या आवय बापायनी म्हाका भावार्थाची वळख दिली, म्हाका भावार्थ मेळ्ळो, मागोवंशें केलें, सगळें पूर्ण जालें. पूण हांवें आज एक क्रिस्तांव जावन फकत हांवें म्हजें जिवीत जियेल्ल्याक लागून वा हांवें उलयल्या उतरांक लागून एक भाव एक भयण देवाच्या लागीं आयली. देवाच्या अनुभवाचो देवाचो इल्लो मोग इल्लो अनुभव जो साद जाल्यार कितल्या जाणांक मेळ्ळा. म्हजें सवाल समजलें गे. म्हजे द्वारे आनी एकल्याक दैवीक अनुभव जाला गे. कोणाक हात वयर घालूंक जाय जाल्यार हात वयर घालयात. तुजें तावन आनी एकल्याक देवाचो अनुभव जोडूंक तुवें प्रयत्न केलाय, व्हेरी गूड. हें सगळें आमकां सामकें विचारचें. म्हजे तावन म्हाका लागून एका व्यक्तीक दैवीक अनुभव जालो, जेजू लागीं आयलो, जेजूची वळख जाली. हें तर जालें हांवें देवाच्या राज अनुभव केला म्हण जालें. म्हजें जिवीत सार्थक जालां म्हण जालें. हांव खरेंच जीव हो आसा म्हण जालें. आनी त्या देखून सुरू म्हणली उतर जशी सोदां तुमी देवाचें राज आनी उरलें सक्कळ तुमकां हांव दितां म्हणून.